18व्या लोकसभेच्या 170 खासदारांचेर गंभीर गुन्ह्याच्यो केसी आसात। ही माहिती तांणी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केल्ल्या सेल्फ सॉन एफिडेविटांत दिल्ली आसता। असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स म्हळ्यार ADR आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच हांणी ह्या एफिडेविटाचे एनालिसीस केला। ह्या एनालिसीसचो 7 पावड्यांचो नियाळ आमी तुमच्या मुखार सादर केल्लो। आता आमी गोंय राज्याचे ADRचे कोऑर्डिनेटर भास्कर आसोळडेकर हांचे कडल्यान ADR विशयी जाणून घेवया। ADR started its activity way back in 1998. We were about 6 professors of IIM Ahmedabad and we were students those days. High Court at the end of lot of deliberations gave it in our favor against Government of India. Obviously Government of India went to Supreme Court saying that this is personal information. How can we give the information about education or a criminal record or how much asset? This is all personal this thing. The other outside world did not have this information at all. Supreme Court, in its wisdom, reiterated the stand which was taken by High Court and said that if you want to be public servant, you better give all your information so that the voters have informed choice. We went to Supreme Court. They said this is going on for years. This is contempt of court. You have given a directive and this is not happening. Supreme Court, after a lot of deliberations, said yes, contempt of court. And from then, 2002, August 22nd or something, government decided yes, we should have the affidavit signed before someone contests the elections. Before that, before 2002, they were not there. So likely because of our effort, perhaps the things happened and we started having affidavits. हे झाले ADR विषयी। आता आम्ही तुमच्या मुखार सादर करता 18व्या लोकसभेच्या खासदारांच्या एफिडेविटाचो नियाळ। 251 म्हळ्यार 41% उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी केशी चालू आसात। तुलना करीत जाल्यार 7 पावड्याच्या उमेदवारांमदी ह्यो 20% आशिल्ल्यो। गंभीर गुन्ह्याच्या बाबतीत पळयले जाल्यार हो आंकडो उमेदवारां मजगती 14% आसलो। तो खासदारां मजगती 31% जाला म्हळ्यार 170 खासदार गंभीर गुन्ह्याचे आरोपी आसात। 4 खासदारांचेर खुनाचे आरोप आसात जाल्यार 27 जाणांचेर अटेम्प्ट टू मर्डरच्यो केशी आसात। 15 खासदारांचेर बायलां आड गुन्यांव करपाचे आरोप आसात। तातूंतले 2 खासदार बलात्काराचे आरोपी सुद्धा आसात। 4 खासदारांचेर किडनॅपिंगच्यो केशी चालू आसात आणि 43 जाणांचेर हेट स्पीच विशयीच्यो केशी चालू आसात। आता आमी नजर मारूया 2009 ते 2024 मेरेन गुन्यांवकारी केशी आशिल्ल्या खासदारांच्या प्रमाणात कशी वाड जाल्या ती। 2009त गुन्यांवकारी केशी आशिल्ल्या खासदारांचो आंकडो 30% आशिल्लो आणि गंभीर गुन्यांव आरोप आशिल्ल्या खासदारांचो आंकडो 14% आशिल्लो। 2014त हो आंकडो अनुक्रमान 34 आणि 21%। 2019त अनुक्रमान 43% आणि 29% जाल्यार अंदू हो आंकडो 41% आणि 31% इतलो जाला। आता आमी उलोवया 18व्या लोकसभेच्या धनवान खासदारांबद्दल। पक्षाप्रमाण पळयले जाल्यार भाजपाच्या 240 खासदारांतले 227 सारखे करोडपती खासदार आसा। काँग्रेसीच्या 99 खासदारांतले 92 तातूंत आमचे साऊथ गोयचे जे विर्याटो आसा ते सुद्धा सामील आसा आणि समाजवादी पक्षाचे 37 खासदारांतले 34 खासदार करोडपती आसात। या खासदारां मजगती आंध्र प्रदेशाचे गुंटूर मतदारसंघातले तेलुगू देसम पक्षाचे डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसनी सगळ्यात चड मालमत्ता आशिल्ले खासदार आसात। तांणी 5705 कोटी रुपयाची मालमत्ता जाहीर केल्या। तेलंगणाच्या चव्वेला मतदारसंघातले भाजपाचे उमेदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी 4568 कोटी रुपयाच्या मालमत्तेसहित दुसऱ्या सुवातीचेर आसा। जाल्यार हरियाणाच्या कुरुक्षेत्र मतदारसंघातले भाजपाचे नवीन जिंदाल तिसऱ्या सुवातीचेर आसात। तांणी 1241 कोटी रुपयाची मालमत्ता जाहीर केल्या। हे जाले टॉप 3। 18व्या लोकसभेच्या 543 खासदारांपैकी 504 म्हळ्यार 93% करोडपती आसात। उमेदवारां मजगती हो आंकडो फक्त 31% आशिल्लो। 2019त करोडपती खासदारांचो आंकडो 88% जाल्यार 2014त 82% आशिल्लो आणि 2009त हो आंकडो 58% आशिल्लो। 2024त 2019तले 214 खासदार परत वेचून आयल्यात आणि ह्या 2014 खासदारांच्या मालमत्तेत फाटल्या 5 वर्सांत ऑन एन एवरेज 40% वाढ जाला। वयले दोन्ही गुन्यांवकारी केशी आणि मालमत्तेचे आंकडे पळयले जाल्यार अशें दिसून येता की संसदेत मनी अँड मसल पॉवरचो प्रभाव वाडला। राजकीय पक्ष टिकेट दिता तेन्ना उमेदवारीचे कॅरेक्टर पळयना जाल्यार फक्त विनेबिलिटी पळयता अशें दिसून येता। तेका लागून मतदारांनी विचार करून मतदान करपाची गरज आसता। पूण अशें दिसून येता की बरेच फावट सगळेच उमेदवार गुन्हेगारी फाटभुंयेचे असतात। अशा वेळार नोटाचो पर्याय येता। मात नोटाक सशक्त नाशिल्ल्यान ताचो काय फरक पडना। कांय जाणांक मतदान न करपाचो लेगीत पर्याय घेतात।
हे फावट इंदोरात नोटाक विक्रमी 2,18,674 मतां मेळिल्ली, जी ह्या मतदारसंघात पडिल्ल्या मतांचो 14% वांटो आशिल्लो. ह्या नोटाच्या पर्यायाचेर गंभीर विचार जावपाची गरज आसा. जर नोटा सशक्त जालो जाल्यार तो पक्षाक बरे उमेदवार दिवपाक बांदील करू शकता. शिक्षणाच्या नदरेन पळयले जाल्यार 77% म्हळ्यार 420 खासदारांनी ग्रॅज्युएशन वा ताचे परस चड शिक्षण घेतलां. हातूंतले 28 खासदार डॉक्टरेट पदवीधारक आसात. 17 खासदार डिप्लोमा धारक आसात. 105 खासदारांचे शिक्षण 5वी ते 12वी मजगती जाला. एक खासदारान आपूण फक्त साक्षर म्हूण जाहीर केला. 18व्या लोकसभेत 58 युवा म्हळ्यार 25 ते 40 वर्सां पिरायेचे खासदार आसात. 280 म्हळ्यार 52% खासदार 41 ते 60 वर्सां पिरायेचे आसात. जाल्यार 204 म्हळ्यार 38% खासदार 61 ते 80 वर्सांचे आसात. सगळ्यात वयस्कर खासदार 82 वर्सांचो इतलो आसा. 74 म्हळ्यार 14% बायलां खासदार आसात. 2019 77 बायलां खासदार आशिल्ल्यो.